उत्सुक दिसाच्या बलिदानाचो संग्राम. क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगळे सृष्टी नवी जाल्या. अशे सृष्टीचे सुरवेर सगळ्यान काळोख आसलो आनी देवान उजवाड हाडलो म्हणल्यार सो गुर्त जावन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुम्ही कोणी धूप हाडला जाल्यार या वाती हाडल्या जाल्यार धूप हाडला जाल्यार प्रत्येक जावन हांगासर मुखार येवच्याक हांव उलो दितां. सांगात आस 26 जाग्यांनी आमकां सेवा दिवचे स्वयंसेवक आसात आनी गुरकार आसात. तांणी थंयसर ह्या मेटा लागीं येवन रावचें. गुरकारांनी प्रतिनिधींनी ह्या मेटा लागीं रावचें. जीवन जालो देखून हे राती पवित्र सभा आपल्या प्रितमेचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यां संगी सांगाता मेळून जागी रावंक आनी मागण्या करूंक आपयता. मरणाचो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैत पयलें हें ताचें पास्ट. ताच्या पास्ताच्या जैतांत आमकां वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवन पातळीचे गूढ संभ्रमण सोम्याच्या पास्तांचो आमी आतां भक्तीपणी उडास करुया. हे बरी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सवय आमी जीव पावतल्या. हो आमचो तीर पुरवसो. आणि ह्या पास्कांच्या परबेवरवीं आमच्या काळजांनी सर्गीचे अत्रेग पेटय. हे निर्मळ मनाचे आमकां दुकर ससनाच्या पडकाच्या परबेक तूं आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. विशेष करून आमच्या आमी घरा वर्षाक हाडिल्ल्या त्या धुपाचेरी धन्य देवाच्या कृपेच्या बेसांव मागया. सर्गींच्या आमच्या दयाळ बापा, आमच्या आत्मीक जीवनाचेर तूं आशीर्वाद घालताय. आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत वापाच्याक काडलो हो धूप आज हो उजो पवित्र करता आसतना त्या धुपाचेर आमी तुजो आशीर्वाद मागता. तुझे आशीर्वाद त्या धुपाचेर देवय आनी आमच्या वावराक वापरच्या आनी आमकां भक्तीचो धीर करच्या. त्या धुपाद्वारे आमच्या मागण्या सर्गी वाडोवन येता आसतना सर्गीत तुझ्या कृपेचो शिवर आम्हा सोमेसांचेर देवून दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयच्या दिसा पास्काचे वतीचो आशीर्वाद चड म्हत्वाचो. पास्काचे वात व्रतरूप पुनर्जीवन क्रिस्ताचे वातीचेर कंसोलचो पुरीस. ही वात जेजू सोडवंदराक समर्पणली म्हणलें दाखयता. कुर्सार बरोवच्या आल्फा आनी ओमेगा म्हणल्यार ग्रीक अक्षरांचो अर्थ क्रिस्त जावन आसा आरंभ आनी अंत. वातीचेर बरोवची इसवी संवसाराच्या आरंभातावन अंत पर्यंत क्रिस्त सर वस्तूंचो सर वर्सांचो आनी सर वेळाचो सोमी आनी धनी म्हणलें कळयता. वातीचेर कंसोलचे 5 धुपाचे कण सोम्याच्या 5 गायेचे गुर. हे रितीन आता आमी वांटो घेवया. क्रिस्त काल आनी आज, आरंभ आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा, सर्व काळ आनी शेकडे ताचे तुकास महिमा आनी राज पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. आपल्या पवित्र आनी महिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखोवंक आनी सांबाळूंक. आमेन.
वातीचो पुरुषां उसवाड महिमेन जिवन जाल्ल्या क्रिस्त जेजूचो डावडावन दितो काळो तूं आनी अंकार आमच्या काळजा मोतीचो. संतोष बरीचोया देवदूतांच्या दरबारानो खुशाल कायीन गोया सर्गीच्या सगळ्या पदव्यानो जेसू पुनः जीवन जालो मरणाचेर जय ताणे वेले सैदेवो ताराया चय चय आखे पृथ्वीच्या रस्त्यानी उठा उठा जागी जाया संतोषान उल्हासान आनंदान होगली दिवून ओंबू शिंगांगा ढोल घुमटा मोढो नभाच्या सोहगण गण करा जेजू पुनः जीवन जालो तासो सळग तासो परमाण तुमकां प्रकाश बरी करता सस्नी ग्रासान आपले महिमे ताहार सूर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख न पयस केलो आनंद बरी जातूं पवित्र सभे आमचे माते रडण्याचे दीस संपले आनंद तुझो मुक्ती दाखय होम केल्या मेंढराचे सैते वंतू राजाची पतीन तूं सुभागी पांगरासरीची माणका मोत्यांनी श्रृंगारयलेली कापडाने सोन्ये पतीक मेळोंक ये तारकाचे होकले होरे तायलो पळे सूर्या बरी ताची तुझे पंक्ता महिमा जीवन जाल्या सोमिया कीर्तन जयकार गासो हांगा समोसल्या क्रिस्ती भवार्थ्यांच्या उद्गार उल्हासानी आमचे मंदिर आता गणगणून दी देखून सगळी तुम्ही पवित्र उसवाडाच्या विचित्र परसळाचे भोवती एकठांय सारली भाव भयणी मोजी करी देवा बापा लागी मोजे खातीर मागा फावो नासता म्हाका आपल्या मुन्याऱ्याच्या आंगान ताणें घेतला ताच्या उसवाडाचो परसळ म्हजेर पडोन हे वातीची स्तुती गावूंक म्हाका ताची कृपा मागून घेया
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा प्रीण वासुया दिसा नसल्या देवाक सर्पद्वेधारा बापा आणि ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ता काळसा मनाचे सगळे भक्ती तशेंच ताळ्यांचे सगळे सक्ती आमी वाकणूक आनी किर्तूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे बदलेक जेजून सासनाच्या बापाक आदामाचे रीण फारी केले आनी पुरविल्ले बाताक मोगान विक्रायलेल्या आपल्या रक्तान तून काढले खरो मेट्रो मारून ताच्या रक्तान भावार्थ्यांची दारां पवित्र जातात ती आयची पास्कांची परब आदी मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायलाच्या भूतातुवान इजिप्तांतली भायर काडून पाय भिसय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतराशी केल्ली ती रात हीच एका कंब्याच्या उसवाडान पातकासो काळो दुस्पाटायलो ती रात हीच आखे पृथ्वीच्या क्रिस्ती भावार्थ्यां संसाराच्या कोटेपणांतली सुटका दिवून पातकांच्या काळोखांतली भायर काढता नव्यान कुरपेन भरून हेटयता आनी सोमेस्तां बराबर देवाच्या पवित्रायेंत वांटो दिता ती रात हीच होणाच्यो सांगली तोडून उडोवन सैताचो बावटो घेवून जेजू फोंडांतलो उठलो ती रात हीच आमकां ताणें सोडोंक नासली जाल्या जल्मोन आमकां कितें फायदो कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकूळ तुजी दया कितलो चिंतना व्हरतो उसारा बायलो अमोलीक अपरिमित माया मोग तुजो सोडूंचे खातीर गुलामा दिलोय तुवें तुज्या पुता दुबावावीण करचेचें जेजूच्या मरणान नपयस जालां तें पाताक तें आदावाचें इतलो उत्तम इतलो व्हरतो सोडवून दार फावो जालो कितलो वागी अपरातो जेजू मरणांतलो जीवन जालो तो वेळ जाणा जावंकू आनी भोगूंकू
फावो जाल्ली करीस बागी रात जे राती विशीं बरयलेले आसा दिसा सारकी रात प्रसळतेली तुझ्या संतोषांत रात जातेली म्हजो उजवाड ती रात हीच हे रातीची पवित्रताई खोटेपणान पयस करता अपराध सगळे धुवून काढता पातक्यां परतून नेटी करता दुखे जाल्या बुजवून दिता गर्वी मानी बागोवन दवरता द्वेषा उसो पालोवन थांबोवन मोगान काळजां एकवटायता वेगळी आसत्यांक सर्गाक पृथ्वेक एकामेका लागीं हाडता देवा आनी मनशा मदें संपूर्णायेन एकवट सोडता ती भागीरथ हीच हे पासो ओ पवित्र बापा हे आनंद भरीत राती खातीर आमी करता ती वाकणेची भेटोवणी तूं महिपासान मानून घे मोवाच्या मुसांच्या वावरान घडलेली तुझ्या मणयाऱ्यांच्या हातांतल्यान ओपलेली तुझे पवित्र सभेन दाबासान समर्पिली ही पास्काची वात तुझे मुखार सोडोवन दी फाटून गेलो तरी उणो ना जालो काळजांनी विश्वास भेटयतलो शांत तुलो भुसो तो आमच्या दोळ्या मुखार उबो केलो तुझ्या मनाक लोवलो कडोवन वेता तो ती पुस्तकांतले वाचप आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकर आनी रिती आसली आदी सगळ्याचेर अंकार भरून असलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतले देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो देवाक उजवाड बरो दिसलो देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें सांज जाली सकाळ आयली हो पयलो दीस देवान म्हळें उदक दोन वांटे करूंक उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांत विंगड केलें देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें सांज जाली सकाळ आयली हो दुसरो दीस देवान म्हळें आकाशा पंदलें उदक एके सुवातेर जमो जावं आनी सुखी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें देवान सुखे धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशी दर्यो म्हूण नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं सर जिनसाची बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली सर जिनसाची बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले देवाक तें बरें दिसलें
सांज जाली सकाळ आयली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसांतावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं, काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं, प्रत्येक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक. आनी नखेत्रांय ताणें रचलीं. प्रत्येक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांतावन उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ आयली हो 4थो दीस. देवान म्हळें, उदक प्राणयांनी भरूं आनी सुकणी भुमी वयर अत्रळार उबोवं. आनी तशेंच जालें. देवान सर जिन्साचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचली. आनी सर जिन्सांची पाकट्याची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणी पृथ्वेचेर उदंड सोडों. सांज जाली सकाळ आयली हो 5सो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वेचेर सर जिन्साचे प्राणी उत्पन्न जावं, जनावरां, जीवदळी आनी राजवट मनजती. देवान सर जिन्सांच्यो रानवट मनजती, जनावरां आनी जीवदळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जनावरांचेर, सर राजवट मनजतीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदळींचेर मनीस अधिकार चलोवं. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजंतीचेर अधिकार चलया. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजंतीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आबले सगळे पृथ्वी वयली सर बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूप तुमच्या खाना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजतींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राणयांक, सर जिन्सांचे तण आनी जडा खाना खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ आयली हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हाती घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. सर्वेस पुरा आणि संसाराचे रूप
तेचे पर्वतंगो उदकांत बुडनासा धाड तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. निर्गमन पुस्तकांतले वचन. सरस्परान मोइसेक म्हणलें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायेलीतांक पळोवन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाठी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायेलीतांक दर्यामध्ये सुके धरणी वयल्यान चलतले. आपले हांव इजिप्तकारांचे काळीज धारून करतलो आनी ते तुमची पाड धरून येताले. आनी हांव फाराव्याचे आनी ताचे फौजेचे, ताच्या रथांचे आनी ताच्या घोडे सवारांचे जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फाराव्याक ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सरस्पर म्हणून इजिप्तकार वळखतले. इस्रायेलीतांचे फौजे मुखल्यान वेतालो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच पुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतालो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायेलीतां मदें आसलो. राती तो कुपाचो खांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतालो आनी इस्रायेलीतांचेर उजवाड फांकयतालो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेकां लागीं सरूंक जालें ना. मोइसेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सरस्परान सगळी रात उदेंतितां एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जाले. इस्रायल परसां सुके धरणे वयल्यान दर्यान भितर सरलीं आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वंते परी उबे रावले. इजिप्तकार तांची फाट धरून आयले. फराव्याचे सर घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या फरार सरस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन इजिप्तकारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पाटायले. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचून कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हणलें, आमी इस्रायेलीतां पळोवन धांवया, कित्याक सरस्परस तांच्या पक्षान इजिप्तकारां विरोध सुचता. सरस्परान मोइसेक म्हणलें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर, तांच्या घोडे सवारांचेर येवन पडटले. मोइसेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्यार फाटी आयलो. पळोवन धांवतल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सरस्परान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक फाटी आयलें आनी इस्रायल तांची फाट धरून दर्यान भितर सरले. फराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सवार तांतूं बुडले. कोणूच एकलो वाचून उरलो ना. पूण इस्रायल परसां दर्यामध्ये सुके धरणे वयल्यान सोलून गेली. तांच्या उजव्या आनी दाव्या उदक वंते परी उबे रावले. त्या दिसा सरस्परान इस्रायल परचे
इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आणि तांणी दर्याच्या देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सुरेस्परान आपल्या बळिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्या इस्रायलितांनी देखली. लोकांक सुरेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आणि तांणी सुरेस्पराचेर आणि ताच्या सेवकां मोइसेचेर पातयेणी दवरली. तेन्ना मोइसेन आनी इस्रायलितांनी सुरेस्पराक हें किर्तन गायलें. सुरेस्पराक हांव किर्तन गायतां कित्याक महिमेवंताचे जय. घोड्यांक आनी घोडेसवारांक उडयल्यान ताणें दर्यान. देवाचे उतार हे. देवाचे उद्गार. सरस्वराची गीत गायता कित्याक महिमे बरेंच जैत ताणें सोडला. घोड्याक आनी घोड्या सवाराक दर्यान ताणें शेवटिला. सर्वस्वर मुझे गोड आनी मुझे त्राण. तो मुसो तारो तो मुसो देव ताका हांव वाखणता. म्हज्या बापायचो देव तो ताका हांव नांव वाडटा. सर्वस्वरे जुजारी वय सर्वस्पर्धाचे नाव. फाराव्याची रथा आनी ताचे पोस दर्यान ताणें शेवटिली. घटमुर्ताचे गोड्या सवार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले. देवा आमच्या बापा, तुझी आदली विस्मिता आमच्या आयकळार आमच्या दोळा मुखार परजळतात. तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एके परजेक पिडा पीड दितल्या भराबाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंचं अजापतान दोन जल्माच्या उत्खान सगळ्या परजांक सोडवण दिवन तूं करताय. तर आख्या पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक भवार्थांत आब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विस्तले परजेचे वडवीक जोडोवंक फावो कर म्हणून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचा. तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. येया फारीक करिनासतना दाका सोरो आनी दूद विकतें घेया. पोशान दिनान त्या वस्तूंचेर तुमी कित्याक दुडू करशितात? तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमी जोड कित्याक हगडायतात? सत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकवणां खावन तुमी दादोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका
आणि तुम्ही जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयलेल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो. पळया, लोकां पासत हांवें ताका साक्षी करून दवरला आनी राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिपती केला. तूं वळखणाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखणान त्या राष्ट्रां तुजेशी धांवण येतली. सरस्परा तुज्या देवाक लागून हें घडटलें, कित्याक इस्रायलीच्या पवित्र देवान तुका महिमेवंत केला. सरस्वर मेळटा तेन्ना ताका सदा, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडूं आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडून सरस्वरान ताची दया करच्या खातीर तो सरस्वराची पाटी घेवं. आमच्या देवाशी तो येवं, कित्याक ताजे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो. सर्वस्परासस्नुच्या देवा एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप सरेश्वराचे उतार म्हाका पावले. मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याची मनशा आपल्या काळशा देशांत वस्ती करतली तेन्ना तांणी आपल्या सालीन आनी कर्तुवांनी तो बसयलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत भरयलें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसयलो. हांवें तांकां राष्ट्रांमध्ये शिमटायली आनी सगळ्या देशांनी ती दुस्पटली. तांची साली आनी कर्तव्यां प्रमाणे हांवें तांची मनसुबी केली. पूण राष्ट्रांमध्ये ती आयली तेन्ना तांणी सगळ्या कडेन जंय ती आयली थंय म्हजें पवित्र नांव बसयलें. अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सरेश्वराची परजा. तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ल्या त्या राष्ट्रांमध्ये बसयल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग, सरेश्वर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या
हे हांव तुमचे बसवत नाही. बघात तुम्ही गेल्यात त्या राष्ट्रामध्ये तुम्ही बसलेल्या त्या म्हज्या नावा बसवत करता. राष्ट्रामध्ये बस चालले ते म्हजे नाव तुम्ही तांच्यामध्ये बसलेले ते नाव हांव परतून पवित्र करतलो आणि तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्राय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदली काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतले आनी मुर्तीच्या आशुद्धपणांतले नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायदे प्रमाणे चलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजां आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे उगडकार. ताचे जीवनपण चरित्रेंतलें अतिश्रेष्ठ असर्ये. जेजूच्या जनाना वेळी देवदूतांनी गायलेले महिमा देवाक उत्सर्गी गीत गाऊन आमचो संतोष उसारया आनी देवाक महिमा दिवया. वेदी आता दिव्याचेर सोंपतली. बंद पडलेल्यो घंटी आता परत वाजून जेजूच्या जीवनपणाचो संतोष वासारतल्यो. Yeah.
बसूया. देवा आमच्या सर्व पदवीधरा बापा, महिमेन जीवन जल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर फंकयताय. आमकां तुजी बर्गींग करता तो मोगासोत तुवें आमकां दिलाय. तुझ्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजां तुजी साखरी करूंक पावूं. ह्यांक मागता आमच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणात. मेल्या उपरांत एक मनीस पदकाच्या बंधपाचो सुट्टा. आमी क्रिस्ता सांगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सगळें जियोवंकी पावतल्या म्हूण आमी सतमंता. क्रिस्त मेल्ल्यान तो जिवंत जाला, तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पदकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पदकांत मेल्यात आनी क्रिस्ताच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचे उतार हें. हालेलुया म्हळ्यार सम्याक वाखाणया. प्राचीन काळार बंद पडिल्ले हालेलुया जेजूच्या जिवंतपणाचो संभ्रम प्रगट करून आज आमी संतोषान रावया आनी देवा बापान ताच्या पुता जेजूच्या जिवंतपणाद्वारे आमकां नवें जिवीत दिल्ल्या पासून ताका आमी दिन वाचुया. सर्वांनी उबे रावचें. Servespor तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. साबत काबार जातास मरी मागदलेन जाकोबाचे आवयन मरियेक आनी सालोमेक वचून जेजूची कूड मागच्याक सुगंध त्याला. जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, निकोलाय इवानोविक बुखारीन थोड्या वर्सां आदी संवसारार एक बळवून व्यक्ती 1917 इसवेंत 1917 इसवेंत जाल्ल्या बोल्शेविक क्रांतीत भाग घेतिल्लो एक बळवंत मुखेली रशियाचो कम्युनिस्ट मुखेली हो. कम्युनिस्ट रशियाचे पत्र प्रावडा असो संपादक तशेंच रशियाचे पॉलिट ब्युरोचो सांदो आणि हो व्यक्ती ताच्या समाजशास्त्र आणि आर्थिक शास्त्रा विशीं जायतीं बरोवपां बरयल्लो आनी ताची बरोवपां आजुनूय जायतो लोक अध्ययन करन आसात.
भोवशाणो आणि हो व्यक्ती 1930 इस्वेत 1930 मॉस्को थावनो कीव म्हणल्या शहराक भाषण घेवच्याक वता आणि थंयसर कीव म्हणल्या शहरांत ताचें भाशण नास्तिकपणा विशीं देवूस ना म्हणून थंयसर लोकांक कळीत करच्याक समजूंक तांकां दिवच्याक तो वता आणि थंयसर तो भाशण करता नास्तिकपणा विशीं तो उलयता आसतना क्रिस्ताक आणि क्रिस्ताच्या पाटलावदारांचो केळकुळा करता मस्किरो करता तांकां भूत ना म्हणटा आणि जायते उलोवन जावन निमाणे तो चिंता बारीस अपुरबायेचें भाशण हांवें केलें लोकांची मौत हांवें गुंडायली आनी मुखार हो लोक देवाचेर फात घेवं सोना म्हणटा आनी भाशण रमोवन तो विचारता कांयपणी सवालां सारकी निशब्द कांयच आवाज ना चकडी थंड आणि थोडो वेळ जाता आसतना लोकां मदलो एकलो उठता आनी मुखार येता मुखार येवन स्टेजीक चडता स्टेजीर तावन स्टँडा कडेन येता आनी स्टँडा कडेन येवन थंयसर सगळ्यांच्या मुखार उबो जावन रशियाच्या ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभेचो पुरातन उलो तो बोबाडटा क्रिस्त जिवंत जाला क्रिस्त जिवंत जाला म्हणटा आणि क्रिस्त जिवंत जाला म्हणलेंच सगळे लोक उबो जाल्लो तो म्हणटा तो निजाकी जिवंत जाला लोकांची बोब तो निजाकी जिवंत जाला म्हणली लोकांची बोब आयकल्लेंच निकोलाय इवानोविक बुखारीन थंयसर शरीर सुकता अजाप पावता ताचें भाशण कांयच परिणाम हाडूंक शकना म्हण तो चिंता तकली सकयल घालता मौनपणी देवून स्टेजी वयलो तो भायर वयता रशियाच्या या कम्युनिस्ट लोकांक आखरेक तरी क्रिस्ताच्या जिवनपणा थंय भवार्थ रशियन ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट फाटल्या थंय गुंड आसा म्हणलें लिसावो निकोलाय इवानोविक बुखारीक शिकयलें मोगाच्या भावनांनी वयलो रशियांत कम्युनिस्ट सरकार असल्या ह्या गावात आजून जीवन जेजूचेर भवार्थ आसा जीवन जेजूचेर विशेष भवार्थ आसा घोटान म्हणले बरी देवाची जेजूचेर पातयेनी आसा जेजू विशांत थंयसर तांकां पातयेनी विशेष भवार्थ आसले बरबी घोटांनी ती मागणी करतात आजून थंयसर भवार्थ जीव आसा तर पास्काचें महत्व कितें जेजू कित्याक आमकां विशेष जेजूचें महत्व कितें आज समजूंची गरज पास्काचें महत्व पवित्र सभेंत विशेष तरान आमी समजून घेतला पवित्र सभेन आजच्या सर्व फेस्तां पैकी प्रमुख फेस्त पास्काचें फेस्त प्रमुख कित्याक पास्काचें फेस्त इंग्लिशान इस्टर म्हणटात इस्टराक अर्थ द फीस्ट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स नव्यास फुलांची परब बोंग फुलोवन फूल जाता आसतना तें फूल नवें फूल आनी त्या फुलाची परब आनी त्या नव्या फुलाची परब म्हणटा आसतना बरवशाची परब म्हूण आमी म्हणचे पवित्र सभेंत बरवसो जल्मल्ली परब ही पवित्र सभेन हर एका व्यक्तीक आमी जिवंत उरोंक साध्य आसा म्हणलो बरवसो उदेल्ली परब ही देखून ही परब हर एका जेजूच्या पाटलावदाराक महत्वाची परब प्रमुख परब आनी सर्व गरजेची परब तीन कारणां खातीर आमी हेम्यान आनी संभ्रमान हें फेस्त आचरण करता तीन प्रमुख कारणां पयलें क्रिस्ताचें जीवनपण आमच्या भवार्थाची बुन्याद आमचो भवार्थ आसचो क्रिस्ताच्या जीवनपणाचेर सांत पावलो म्हणटा जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ आमचो भवार्थ व्यर्थ म्हणटा तो तुमी आनीकी तुमच्या पातकांत आसात मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या पवित्र स्नानाच्या उडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हणून
सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं आमी मागया आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावूंक तोच आमकां कृपा दिव म्हणून एक घडीभर मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, हे भोव पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. अजापांनी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदीक व्हडा अजापांनी तूं आमकां सोडयताय. हासो आमी ह्या जागरणेंत दिनवाशी काळजान उडास करता. तर कणवळायन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या कुडींक जीव भरूंक आनी तो नितळ करूंक तुज्या काकुळटीचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुज्या परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी अरण्यांत तिची थान बगयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो असलोय म्हणून प्रवाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून जॉर्दान न्हंयत पवित्र केल्या उदका वरवीं पाड जाल्ल्या आमच्या सैम पुनर्जल्माच्या नानांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उडास जावं दी आनी ह्या पास्क परबेच्या समयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भाव भयणीच्या संतोशांत आमकांय वांटो मेळोवन दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. फिरगज गवळी परच्या संद्या परत मुखार आपयता. पास्काच्या वातीतावन नंतर आल्तारीच्या वातीतावन दिवे जळोवन लोकांक ते दिवच्याक. क्रिस्ताताई पवित्रांत आमकां लाभल्लें नवें जिवीत समजोवचे खातीर आनी हें जिवीत जोडचे खातीर सगळ्या प्राचीन काळार आमी प्रयत्न केला. एका काळार आमी काळोखांत आशिल्ल्या पूण क्रिस्ता वरवीं आमकां उजवाड मेळ्ळा. उजवाडाच्या भुरग्यां परिसरच्या हातान जळट्यो वाती घेवन पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करया. नवे विदाक आमचेर घेतना देखलें उदाक म्हणलें गीत गावया. प्रितीच्या भावानो आनी भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नव्या जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निकेपिली. ते पासत प्राजीत काळाची दंडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करून आनी कातोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा साखरी करूंक उतार दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां आमी नव्यान करया. देखून सगळ्या काळजान तुमी उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात न्हू आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात न्हू आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात न्हू. सर पदवेदारा देवा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सतमानतात न्हू. जेजू क्रिस्त तसो एकलो सुपूत अवंकार मरीतान जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नवान जिवान जालो आनी बापाच्या उजव्या बसला. हे आमच्या सोम्याक तुमी सतमानतात न्हू. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसाणें
कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सतमानतात न्हू? तर आतां आमकां आम्ही मागता बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या गावच्या फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावन आणि रचनात्मक कार्यक्रमाद्वारे लोकांच्या बरेपणा वावरूंक आणि आमच्या परिसरात मोगाचे आणि शांत समाधानाचे वातावरण रचूंक फुडें सराशे आम्ही मागता. आज जेजूच्या जिवंतपणाचो संभ्रम चलयत आसतना आमच्या कुटुंबांत हांव परगांवांत वावर करनासच्या आमच्या कुटुंबादारा पासत मागता हांव. तांकां कुडीची आनी मोतीची बरी भलायकी लाभय म्हण मागता हांव. आयच्या दिसा पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो नव्यान गेल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या क्रिस्ती आगोवण्यांक सरी जाल्ली जिणी जियोंक तूं आमकां बेसांव दी म्हूण मागता हांव. आमच्या कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या सर आमच्या मोगाच्या पासत मागता हांव. जेजूच्या जिवंतपणाचो प्रकाश तांचेर पांगून सस्नीक जिवितांत तांकां वांटेली कर म्हूण मागता हांव. जेजूच्या जिवंतपणाचेर भरवसो सारून जिवितांत पयस गेल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत मागता हांव. तांणी जिवंत जेजूक ताच्या जिवितांत अनुभव कर परत तुजे ते पाठी येशे कर म्हूण मागता हांव. सामे तशेंच हेर मिसांव गांवांनी वावरूंच्या सर येजकांक आनी धार्मिकांक तशेंच तांचे ताबेन असल्या लोकांक तूं सांबाळ. तांकां पुनर्जिवंत जेजूचो साक्षी कर म्हूण मागता हांव. आमच्या वैयक्तीक गरजा पासत मागया. Goa mundo da caro, so por
क्रिस्ता कुडीन बदल मागता Muchas mogę się ludziom tudzież balidan ser podwydawdo bak mantos len samord magatu. सर्वस्परामचं बघाड बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आणि देणी मैपसान मानून घे पास्कच्या गुटांत वादो घेऊन तुवें आमकां फावो केली तर तुझ्या दिव्य पदवेन हे बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचे वोकास जायशें कर ह्या मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं असल्या दिनवशी काळजान भोव दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत तीन तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय आख्या पृथ्वीचेर तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा बसोत लुईस पावल आमच्या गवळी बापा बसोत दत्तांनी परगटलो तो खरो भवार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या बसोत सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आणि साकरणे खातीर आमची मागणी आयक तुझ्या वेदी भोवतणी एकठांय जाल्लेल्या आम्हा समीस तुझी दया कर आमचो भावार्थ आणि आमची भक्ती तूं वळखताय ससनाच्या जिव्या आणि खऱ्या देवा तुका वाखाणूक हे बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आणि आमी मोग करतल्या तांचे खातीर स्वस्ती आणि ठरण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पित अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जिवन जालो ती भोव पवित्र रात संभ्रमता आणि त्याच जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सुम्या आणि देवाच्या सदांच अंकार माये मर्य भक्तीन वंदिता तेच परी तेच्या पदीक बागेवन जुजेक तशेंच बागेवन पेद्रू आणि पावलू आणि आंद्रे जाकोबू जुआंव तोमास जाकोबू फिलिप बार्थोलोमेव मातेव सिमाव आणि तादेव लीन क्लेत क्लेमेंत किस कर्नेल सिप्रियान लोरेस क्रिसोगन जुआंव आणि पावल कॉस आणि दम्यांव ह्या तुझ्या धर्मदूतांक आणि रक्षसाक्षांक आणि समेस तुझ्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आणि मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आणि आदार दी बापा तुझ्या मनयरांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे उदका आणि पवित्रत्वानी तुवें नवो जल्म दिलाय आणि स्वरूपात तांचे भक्षण फावो केलाय तांचे भुसोती आमी समर्पिता ह्या जिवितांत तुजी सवस्त काय आमकां दी शास्त्राचे ख्यास्तीन ती आमकां दिवार आनी तुवें वेंचून काडलेल्या मध्ये दयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे तुवें खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता आसतना बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ती कूड आनी रगात कश्ट मरणचो शार त्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उडो घेतलो
आनी तुका आपल्या सर पुदुजरा बापाक दोळे उबारून दिन बसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपले स्थान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूळट कर. बावार्थाची मोराद सून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकांय आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सुख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या गणित काकूळटीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळय नाका. पूण आमची पातकां बगूस आनी जुवांव, स्तेफान, मातियास, बार्नबास, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलीन, पेद्रो, फेलिसिता, पेरपेत, आगाता, लुसिया, ॲग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया आनी ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्तसाक्षींच्या आनी सुमेस्त तुज्या भक्तांच्या जोम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं ताजे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जीवन आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां बांदून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आम्ही सर्व सुभागी
मुद्दम रावल्यांक मिसाक देसांवा दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जिवान जेजूची विंसणार आशिर्वादां तुमचेर सुमेस्तांचेर मागता. बाबानो भयणी, जिवान जेजू तुमकां शांती दिवं दिवन मागता. गांवांत तशेंच सुपर आणि सर पेरमानूरच्या माझ्या मगाच्या फिरगजकारांनो तुमकां म्हजे प्रणाम. पेरमानूर फिरगजेक हांवें येवन 6 म्हयने संपतात परांच्या दिसाक. देवपणाचे दीस हांव ह्या फिरगजेंत कशें संपले, दीस कशें धांवले म्हळ्यार म्हाका चिंतूंक कशी एक अजाप कशें बगता. तितले वेगळी दीस धांवल्यात म्हजे ह्या फिरगजेंत. जुबलेवाच्या वर्सा पेरमानूरांत देवकोन जावन सेवा दिवंक देवान म्हाका फोव केलें. देवान म्हाका फोव केलें आनी धन्य देवाक हांव ह्या खातीर अर्गांती फोव जुबले जाता आसतना हांवें सांगून भोंवचारलें हांव जुबले वचो देवकोन, हांव जुबले वचो देवकोन म्हणून. तितलो संतोश म्हाका जातालो तुमचे फिरगजेंत रावोंक आनी जुबले त्या एका कार्यांत वांटो घेवंक. आतां वेच्या फुडें तुमी म्हाका मोग दिला, तुमचो सांगात दिला. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणसो म्हजो कायदो जावन आसा. वयल्यान देव बरें करूं म्हणटा हांव विकार बाबा फादर जे बिसाल्टान हांगासर आयिल्ल्या म्हाका मोगाचो स्वागत तांणी दिवन म्हज्या देवकोनाच्या मिसावांक तांणी सदांच बरें मागलां. गरज पडटना म्हाका तिदविलां. ह्या फिरगजेंत लोकांच्या सांगाता बसूंक, साक्रामेंत दिवंक, लितुर्जेंत मुखेलपण घेवंक सबार अवकाश म्हाका तांणी कर दिल्यात. चड करून म्हाका भोव मोगान तांणी पळयलां. तुमच्या मोगाक आनी मार्गदर्शनाक फादर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर. म्हाका हांगासर सदांच व्हड भाव असो सांगात दिल्ले सहायक विकार बाप स्टॅनी आनी बाप लायजे. देवपणां बरी न्ही, तांच्या धाकट्या भावा बरीच म्हाका सदांच ते पळयताले. म्हज्या मिसावांत ताणें मोगाचो सांगात दिला. नव्यो संती शिकोवंक म्हाका मस्त सबार नवे अवकाश कर दिल्यात. वाड्याक विविध कडेन वचोंक बेचमेंटांनी करून म्हाका मस्त सबार ते अवकाशांनी कर दिताले. ह्या अवकाशा खातीर तुमी दिल्या मोगा खातीर फादर तुमकां दोगांयक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. सांगातास म्हाका ह्या फिरगजेंत मोगाचो सांगात दिल्ल्या मनादीक बाप एडवीन मास्कारेनास, मनादीक बाप फेलिक्स, तिनी कॉवेंताच्या वडीलनीक आनी सर्व धर्म भयणीक, फिरगज उपाध्यक्ष तशेंच कार्यदर्शी, वाड्याच्या सर उरकारांक आनी प्रतिनिधींक, इस्कॉलाच्या तशेंच संघ संस्थाच्या सर मुखेल्यांक आनी तुमकां भुरग्यांक फिरगजकारांक, सर म्हज्या मोगाच्या पेरमानूर फिरगजकारांक हांव म्हज्या काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. म्हज्या काळजा दीस घालून म्हजी काती विनंती आयक. हांव तुजे लागीं खरी एक दीस तरे कडेन उलयतां. तूं म्हज्या कश्टान असो म्हाका राखलाय. तूं म्हजो हात धर मुखार चलयता म्हणून पातयता. तुवें वार्त केले कडेन हांव तुजो पाटलाव करतां. म्हज्या कश्टांचे दीस पाशार करून तुजी निरंतर सकत म्हाका दी. हांव हे दुबळो आत्मो म्हजे कडेन तुका दिवंक जायना. म्हज्या मोगाच्या सांसार रस्त्यार म्हजी काती विनंती आयक. हांव तुका प्रतिफळ जावन म्हजो मोग आनी भक्तीपण अर्पितां. आमेन. मोगाचें तुमकां सुमेस्तांक ह्या संदर्भार शाबासकी पाठोवंक खुशी व्हरता. भोव अपुरबायची लितुर्जी आज हांगासर मेळ्ळी. म्हाका निजाकी ह्या लितुर्जेंत दादोशी मागणें केल्लो अनुभव जालो. तुमकां सुमेस्तांक शाबासकी पाठयता आसतना विशेश तरान विगरांक हांव शाबासकी पाठयतां. ब्रदर फ्लेवियनाक पडलें स्वप्न जारी जावं दी म्हणून आमी मागता. म्हजो सांगाती बेसू जाल्यार म्हाका तितकें सुलभ जायत म्हणून. ह्या संदर्भार समेस्तांक तुमकां भागी आनी भरवशान भरलेलें अनंत भरीत पास्काचें परब हांव मागतां. विगारांक तशें तुमकां विशेश तरान विगारांक कित्याक म्हळ्यार ही फिरगज भोव आपुरबायेन ते मुखेलपण दिवन सांबाळन आसात, मुखार व्हरून आसात. नवीन नवीन चिंतपां लोकांच्या अभिवृद्धीक आनी तशेंच लोकांक दैवीक रितीन वाडोवपाक जायती मांडावळ ते घालून आसात. आनीक नव्यो नव्यो आलोचना तांच्या मदीं उद येवन दिता म्हणून देवाच्या आशिर्वादान ते भरून दी म्हणून ह्या संदर्भार हांव मागतां. आनी सांगता ही फिरगज आनीक चड उदरगतीच्या
मेथांनी मुखार सरोन दी हांगासर जावची अद्भुतां आनी सोडोवन दीत जायती अद्भुतां जावन आसात म्हूण हांव आयकोनूच आसा कळोनूच आसा तरी पूण आखेर जावंची नाका ती अद्भुतां आनी वाडोवन दीत ही फिरगज आमच्या दिवसिकच एक देख दिवची फिरगज जावन मुखार सरोन दी देवाची विशेष तरान जीवन जेजूची आशीर्वादां निरंतरी तुमचेर आसून दी म्हणून ह्या संदर्भार मागता सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर्वपद भेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसुनेया क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचो वडकार हालेलुया हालेलुया आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.